मागिल्ले आमकां मेळना जायते तेंचे कंप्लेंट आसा कितले मागल्यार मेळना फादर काल्याक मागचे आनी हे जावन ट्रम्प कार्ड म्हण येत आमच्या देवसाराचे कित्याक केन्ना तुमकां डिसअपॉयंटमेंट जाता त्या दळासर तुमच्या देवातान तुमी पयस सरतात तेजून आमी मागता आमी मागण्याचे मनीस तशें थोडे फावटी भायर गुण आसता आसतना थोड्या कडेन हांवें विचारचें आसा काल तुमी मागल्या म्हाका इल्लें सांगा म्हणून सकड आंबोर तुका आसो दिवन घेतात सांगना म्हाका काले मागतात म्हण ती भिरांत गी ह्या काले मागले चड सिक्रेट गी ती हांव न्हयना आनी आमी सगळ्यां खातीर मागता कित्याक जायते जाण आमकां एकामेकाक सांगतात की मागा फादर म्हजे खातीर मागा म्हज्या इराद्या खातीर मागा हांगासर दोन आसात आनी तूं मस्त इरादे पडटात पळय की पूण सकड हांवें इरादे ते उक्त्या घालून हांव वसल्यार थंय पळोवंक मेळचे वा वाचूंक मेळचे सदां चलती सांगत म्हळ्यार आमच्यो गरजो ओपतात की तुमी सदांच आमच्यो गरजो म्हाका तें कर म्हाका हें कर म्हाका तें दी म्हाका हें दी म्हज्या भुरग्यांक तें दी अशें गरजो वयर गरजो गरजा वयर गरजो पूण हाच्या पयल्या वचपांत सान पावलो कोलोसोगरांक एक विशेश रितीन मागता तो मागता कशें आनी कशें कितें सांगता तो सुरत म्हणटा तुमची खबर आमी आयकली तो वळता तुमचे खातीर आमी कळनासतना मागता कळनासतना मागता पूण काले मागता म्हणटा आनी आनीक वळेर सांगला संपूर्ण आत्मीक जाणवायन आनी अंतरदृश्टीन देवाची खुशी तुमकां कळ्ळी जाव म्हणून देवा लागीं आमचे प्रार्थन कितें तें आत्मीक जाणवायन अंतरदृश्टीन देवाची खुशी तुमकां कळ्ळी जाव म्हूण देवा लागीं आमचे प्रार्थन कोणपणी हे मागणें करता आमी म्हळ्यार एक सवाल आमचे मागणें खालें सर गरजेचें मागणें पण सान पावलो कितें म्हणटा आमी मागता दोन शक्ती खातीर एक देवाची खुशी तुमी जाणा जावं आनी तुमकां ती अंतरदृश्ट दिवंक अंतरदृश्ट म्हळ्यार स्पिरिच्युअल इनसायट तशेंच टू नो द विल ऑफ गॉड हे दोन संगत्यो मोगाच्या भावा आनी भयणी आमकां अदीक गरजेची कित्याक आनी तो अशें सांगता की ह्या दोन संगतींनी कितें पुरो आमकां मेळटा आमच्या जिवितांत म्हणून पयले सगळें तोच म्हणटा देवाची खुशी कितें म्हण आमकां कळटा दुसरे जिणी देवाक आनी पेल्याक मानवची जाता तशेंच तिसरें बऱ्या करण्याचो फळ मेळटा आनी अखेरीक कश्टा मदें उल्हास दीक सोंसलीकायेन आनी शांतीन जियोंक शकता हे वचप सगळे ह्या चार विशयांचेर सान पावलो आमकां सांगता तर म्हाका भावा आनी भयणी आमकां आज कितें गरज पळय आमकां गरज आमी संवसारी मनीस कोंडी जावन संवसारी वस्त आमकां गरज आसा संवसारांत जियेत आसतना जायत्यो गरजो आमकां आसात आनी ह्यो गरजे खातीर आमी मागता खंडी जावं बरें कित्याक जेजून सांगला मागा तुमी घेतल्यात म्हणून पूण ताणें आनी एकशी सांगला जर तर तुमचे बापा इतले खोटे आसूनी तुमच्या भुरग्यांक ताणें मागलें बरें दिता तर तुमचो सर्गीचो बाप कितल्या मापान तुमकां पवयतात दिना जायत म्हूण सांगता कित्याक जेजू पयल्या बरो सांगता लोकांच्या वांजेलांत एकलो भुरगो तुमचो भुरगो विचारल्यार मास्टर विचारला इश्टू दिना तांत विचारला आनी कितें दिना हे पुरा कित्याक तुमच्या भुरग्यांचो तुमकां मोग आसा पूण जेजू सांगता तुमचो बाप सगळ्यो त्यो वस्तू दिता म्हण हांव सांगना पूण तो दिता तुमकां पवित्र पूण ह्यो पवित्र आमकां कित्याक आनी हे सान पावलो सांगता ह्या पवित्रतेच्या सक्तेन आमकां देवाची खुशी तशेंच आमचे दैदी आत्मीक अंतरदृश्ट आमकां मेळटा म्हणजे देवाची खुशी समजूंक कितें हांव मागता त्या देवाचे खुशी प्रकार जाता की ह्या म्हजी खुशी कित्याक म्हाका जायत्यो खुशी आसात पूण ह्यो सर खुशी जेजूची खुशी गी म्हणून कळोवंक आमकां पवित्रत्व जाय पडटा तशेंच आमकां ती अंतरदृश्ट जाय पडटा
आनी ही दोन शक्ती ना जाल्यार आमी जिवितांत देस्पर जाता कित्याक मागिल्लें आमकां मेळना जायते तेंचे कंप्लेंट आसा कितले मागल्यार मेळना फादर घाल्याक मागचे आनी हें जावन आसा ट्रम्प कार्ड म्हण येत आमच्या देवसाराचे कित्याक केन्ना तुमकां डिसअपॉयंटमेंट जाता त्या दळासर तुमच्या देवातां तुमी पयस सरतात कित्याक हाका कारण कितें आमी सर्वणचेंचे आमचो मोगाळ देव आमी मागले सर दिता म्हूण पूण तो सर दिना कितें म्हाका आनी तुका गरजेचे तो म्हाका सदांच दिता कित्याक जेजूच सांगता तुमी मागच्या पयले म्हजो सर्गीन स्वभाव जाणा कितें तुमकां ती गरज आनी ताका तो म्हणटा सदां पयले तुमी सर्गींचे राज आनी सर वस्तू तुमकां मेळटल्यो पूण आमकां सर्गींचे राज कोणाक नाका आमकां संवसाराचे राज जाय आनी ह्या दिशेन आमी जायते प्रयत्न करता संवसाराचे राज जोडोंक अखेरीक निराशी जाता पळया मोगाच्या भावा आनी भयणी आयचो वांजेल आयच्या वांजेलांत पेद्रो कोण आमी स जाणां मासली पागसो पागी तो जेजो कोण तो सुताराचो पूत एका सुतारेन मासली पक्षा कांय म्हणी डायरेक्शन दिवी येता गी खंयचे रुखाड बरें खंयचे रुखाड पाड म्हूण तो सांगूं शकत पूण मासली धरी जाल्यार झाड खंय दवयचें म्हूण ताणें सांगल्यार पागी असले सकळ आसतीच पेद्रो इल्लेशें नाकारणी करी लागलो आनी सांगता मात पेद्रो सोम्या सगळी रात आमी काम केलें कांय मेळुना पूण तुज्या उतराचेर हांव झाड देंवयता मोगाच्या भावा आनी भयणी तुज्या उतराचेर हांव झाड देंवयता आनी आमी सजनां कशें अजाप घडलें म्हूण कित्याक जेजूक आसात म्हणल्यार कांय न्हू तो सुतारी जावंक शकता तो पागी जावंक शकता तो व्हड मनीस जावंक शकता ल्हान मनीस जावंक शकता कित्याक ताचे ते देवपण सोर संगत्यो आटापता ताका आसात म्हणल्यार कितेंच ना पूण तो आशेता आमचे दोनी कशी एक ताच्या उतराक आमी पाळो दी जाय म्हूण ताची खुशी आमी पाळी जाय म्हूण आनी केन्ना ताच्या कुशेक आमी वळख जाता आनी ताचें उतर आमी पाळटा त्या दळासर तो आमकां जाय जाल्यार सर बरेंपण करता आज आमी कितल्या टेन्शनार आसा कितले वारीस आसा आमकां आमचे सगळे कुटुंबा जिवी जावं दी आमचे पर्सनल जिवी जावं दी एक ना एकाचे आमकां येतात आनी कश्ट आयले म्हणटा आसा आमकां चड त्या खातीर सांग पावल म्हणटा कितें कश्टामध्ये उल्हास भरीत दीग सोंसणीकायेन आनी शांतीन भरून उजवाडाच्या राजान आपल्या भक्तांक तयार केल्या दायजान भागीदार जावंचे ताणें तुमकां फावो केला आनी ह्या पसून देवाक आमी अर्गां दिवया कश्ट आयले म्हणटा आसतना देवान म्हजो हात सोडला म्हण न्ही आनी हाका तोच देव म्हाका चड आनी अत्नीक बळ दिता केन्ना सगळ्या कश्ट आकांतांत आमी त्या सुमेसो आत पळयले हांव तर पेद्रो सगळी रात काम केलें कांयच मेळुना पूण केन्ना ताका सुमी सांगता भिये नाका आतां हांव सांगता तें कर तशेंच आमी जायते प्रयत्न करता बरें जावं गो पूण थोडे फावटी आमी निर्फळ जाता पूण सुमी परत म्हणटा भिये नाका प्रयत्न कर हांव ताका दिता फळ कित्याक आमकां सुमीच सांगलां आमच्या तांकी पुरतें आमी करूंक तांकी भायले तो करता डू योर बेस्ट एंड गॉड वील डू द रेस्ट हें आमी पातयेल्यार आमच्या जिवितांत तो संतोश समाधान आमकां मेळटा तर मोगाच्या भावा आनी भयणी मागता आसतना आमी आनी एक ऍड करया आसता म्हणून खाली तें सांगलचें आसा की सोम्या तुजी खोशी म्हाका समजूंक आदार दी सोम्या म्हज्या आत्मीक म्हाका उजवाड दी कितें हांव करता तें पळोवरा तुज्या खुशे प्रकार करून म्हाका आदार दी आनी म्हज्या जिवितांत तितू सोंसणीकाय तस संतोश तस समाधान म्हाका हितून दी अशें हर एका मदें हांव तुका एक साक जावं जियोंक म्हाका तूं आदार दी मागया आनी खंडी जावन तुमी म्हाका आनी तुका बेसांवां दितलो ही मागणी बाळका जेजूच्या पांया तळी समर्पीत करया आमेन आज भुरग्यां मागचो दीस त्या खातीर सर्व उबी रावया आमच्या भुरग्यां खातीर प्रत्येक जाण मागूंक आमची प्रार्थना त्या बाळका जेजू मुखार आमी दवरया नमान बाळोक जेजू पत्र आनी दायजी दबाय सांगाता मेळोवन ह्या दसरा रजेन मानून हाडटात काणी काणी कंता 2025 कोंकणी भाशेन काणी सांगचो स्पर्धो ल्हानातावन व्हडा पर्यंत 4 विभागांनी आनी 4 जाग्यांनी ते जावन आसात मंगळुरान बिकरनकट्टे बाळोक जेजूच्या पूर्ण शताच्या सालांत सप्टेंबर 27 तारखेर दनपारा 2:30 वरार उडुपींत उजवाड पत्राच्या भागीदारपणान अनुग्रहा सालांत
ऑक्टोबर 4 तारखेर दनपारां 2:30 वरार तशेंच पुत्तूरांत आई सेवायम पुत्तूर घटकाच्या मजतीन ऑक्टोबर 5 तारखेर दनपारां 2:30 वरार कुंदापुरांत 28 सप्टेंबरांत कोटेश्वर कार्मेल आश्रमांत 2:30 वरार हो स्पर्ध चलतलो. तर तुमची नांवां सप्टेंबर 15 तारखे भितर तुमच्या लागशिल्ल्या जाग्यांनी नोंदवण करची. तशेंच तुम्ही 50,000 मोलाची इनामां जिखचो अवकाशय तुमचो आसतलो. काणयाचे शिकळ दायजी वर्ल्ड आनी कार्मेल किरण हे माध्यमाचेर प्रसार जातले. देव बरें करूं.